नमस्कार भुरग्यांनो. आमच्या कुडीक 5 ज्ञानेंद्रिया असतात. ते म्हळ्यार डोळे, कान, नाक, जीभ आणि कात. पहिली ज्ञानेंद्रिय आसा डोळे. डोळे पळोवपाचे काम करतात. आमच्या सरभोवतणी जे कितें आसा ते आमी डोळ्यांच्या आदारान पळोवंक शकतात. दुसरी ज्ञानेंद्रिय आसा कान. कान आयकुपाचे काम करतात, जाका लागून आमी तरेकवार आवाज आयकूंक शकतात. तिसरी ज्ञानेंद्रिय आसा नाक. नाक वास घेवपाचे काम करता. नाकाक लागून आमकां बरो आनी वायट वासा मदलो फरक जाणवता. चौथी ज्ञानेंद्रिय आसा जीभ. जीभ रूच घेवपाचे काम करता. जिबेक लागून आमी गोड, कडू, आंबट, तिखट वस्तूंची रूच घेवंक शकतात. आणि निमणी ज्ञानेंद्रिय आसा आमची कात, जी आमच्या पुराय कुडीक दशिल्ली आसा, जाका लागून आमी हून, थंड, मोव, खरखरीत वस्तू स्पर्श करून सांगूंक शकतात. अशा तरेन हे 5 ज्ञानेंद्रिया आमकां जीवन जगपाक खूप मदत करतात. तर भुरग्यांनो, आमच्या भशेन जनावरांकूय ज्ञानेंद्रिया असतात? होय, सगळ्या जनावरांक ज्ञानेंद्रिया असतात. कांय जनावरांची ज्ञानेंद्रिया आमकां दिसतात, पूण कांय जनावरांची ज्ञानेंद्रिया आमकां दिसनात. जशे कान. तर आयज आमी कानांच्यो गजाली ह्या धड्यांतल्यान जनावरांच्या काना विशीं शिकुया. भुरग्यांनो, हे चित्र पळयात. ह्या चित्रांत खास करून जनावरांचे कान पळयात. वेगवेगळ्या जनावरांक वेगवेगळे कान असतात. हे तुमच्या लक्षात आयलाच आसतले. तर भुरग्यांनो, जनावरांक वेगवेगळे कान कित्याक असतात तुम्ही जाणात? जण एका जनावरांचो पंगड तांच्या नेमक्या पर्यावरणाच्या गरजेनुसार अवलंबून असता. जी जनावरां मंद जाग्यांनी रावतात तांचे भायले कान व्हड असतात, कित्याक तर ती दिसान जागृत रावपी जनावरां परस आवाजाचेर चड अवलंबून असतात. देखीक म्हळ्यार सोंसो, हरण, उंदीर आनी हेर जनावरां. जी जनावरां दुसऱ्या जनावरांक खातात तांचे कान फुडले दिशेन तोंड केल्ले असतात, कित्याक तर तांकां तांची शिकार करपाक सोंपें जाता. देखीक म्हळ्यार वाग, शींव, बिबटो ह्या जनावरांचे कान फुडले दिशेन तोंड केल्ले असतात. कांय उष्ण हवामानात रावपी जनावरांचे कान खूपच व्हड असतात. ते तांकां गरमे पासून थंडाय दितात. जशे की हत्ती, कोलो आनी हेर वाळवंटात रावपी जनावरांचे कान व्हड असतात. अशा जनावरांचे कान आमकां दिश्टी पडटात. आमच्या सरभोवतणी कांय अशी जनावरां आसात जांचे कान आमकां दिसनात. आतां ही चित्रां पळयात. ह्या चित्रांत तुमकां कितें फरक जाणवलो? ह्या जनावरांचे कान आमकां दिश्टी पडनात. म्हळ्यार आमकां ज्या जनावरांचे कान दिसनात तांकां खऱ्यांनीच कान आसनात अशें तुमकां दिसता?
आमकां जरी तांचे कान दिसले नात तरी तांकां सगळ्यांक कान आसतात। आमकां सुकण्याचे कान दिसनात, पूण सुकण्याक तकलेच्या दोनूय कुशींनी बारीक बुराक असतात। चड करून ते बुराक पाखांनी धांपिल्ले असतात, तातूंतल्यान तांकां आयकूंक येता। आतां हें चित्र पळयात। बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार तुमकां पालीच्या तकलेर बारीक बुराक दिसतले, तर हेच बारीक बुराक तिचे कान आसात। तशेंच मानग्याकूय कान आसतात, पूण ते आमकां सोंपेपणी दिसनात। अशीं खुबशीं जनावरां आसात जांचे आमकां कान दिसनात, पण तांकां कान आसतात। देखीक म्हळ्यार कासव, बेबकी आनी हेर जनावरां। तर भुरग्यांनो, आयज आमी जनावरांच्या काना विशीं शिकलीं। कांय जनावरांचे कान दिसतात जाल्यार कांय जनावरांचे कान दिसनात। भुरग्यांनो, तुमचे सरभोंवतणी पळयात आनी तुमकां खंयच्या जनावरांचे कान दिसतात आनी खंयच्या जनावरांचे कान दिसनात तांची नांवां बरयात। हाचो फुडलो भाग आमी दुसऱ्या पाठांत शिकुया।